तेंच्यांनी जो संघर्ष तेंचो जो आसा ताका लागून पार्टी येदी व्हडली जाल्ली आसा आनी तेंचोच आदर्श घेवन आमी फुडें वतात. आमचे नेतृत्व माननीय पंतप्रधान मोदीजी हे आमकां एक बरें आयज नेतृत्व मेळिल्लें आसा. आनीक अशें म्हणटात की तेंचे जे ते प्रशासन आशिल्लें ते सगळ्यात बरें प्रशासन अशें आमी मानतात. आनी ताका लागून हो 25 डिसेंबर हो दीस आमी सुशासन दिवस म्हूण आमी मनयतात. आनीक तेजोच भाग म्हणून जे आमचे अटल स्मृती वर्ष आमी मनयतात. आनी आमकां पार्टीन वेगवेगळे कार्यक्रम दिल्ले आसा. तेच्या भितर आमचे एक मडगांव हांगा आमचें एक संमेलन जावपाचें आसा 30 डिसेंबर ह्या दिसा. सगळ्या मतदारसंघांनी हे संमेलन आमकां करपा लायिल्लें. तेतून आमचे फातोर्डा, मडगांव आनी नावेली मेळून हे आमचो संमेलन जातलें एनाफोर्ट गार्डन मडगांव हांगासर. 100वी जयंती निमित्तान अख्ख्या देशभरात काल 25 डिसेंबरान तांची जयंती मनयल्ली भारतीय जनता पार्टी. ती मागीर 13 दिसाचो कार्यकाळ आसूनी किंवा 13 म्हयन्याचो आसूनी किंवा एक पूर्ण टेन्युराचो कार्यकाळ आसूनी, वाजपेयीजीन ते यशस्वी रितीन हे निभयल्लें आशिल्लें. तांचे योगदान आनी संकल्पना मुखार व्हरपाक लागून भारत देशाचे आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी विकसीत भारत 2047 ह्या निमतान रेल कनेक्टिविटी आसूनी, रोड कनेक्टिविटी आसूनी, त्यानंतर आमचो भारत देश मुखार कसो वतलो, ही जी अटल बिहारी वाजपेयीची जी संकल्पना जी आशिल्ली ती आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे मुखार व्हरत आसात. येता त्या 30 डिसेंबराक म्हणजे मंगळाराक सांजे 4:30 वरांचेर भारतीय जनता पार्टी मडगांव मंडळ, नावेली आनी फातोर्डा असो मेळून एक सावथ गोवा म्हणून आमी एक बरो व्हडलो एक प्रोग्राम करपाक आमी थारायला. ते म्हणटा तें अटल स्मृती संमेलन. ह्या संमेलनाक नामांकीत लोक सावथ गोवाचे, ते मागीर प्रोफेशनल लोक आसूनी, दोतोर आसूनी, आदवोगाद आसूनी, वेगवेगळ्या स्तरा वयले लोक, नामांकीत लोक हे वांटेकार आसतले. त्याच प्रमाणे आमी 4:30 ते 6:30 पर्यंत आमी प्रोग्राम दवरिल्लो आसा. ह्या प्रोग्रामाक आमचे वक्ते आसतले जे अटल बिहारी वाजपेयी बद्दल तांचो कार्यकाळ, तांचें काम, तांचें कार्य आख्ख्या देशभरान कितें आशिल्लें ताच्या बद्दल ते उलयतले. तांचें योगदान आनी तांच्या बरोबर स्वता बरोबर एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो त्या बद्दल आमचे ते वक्ते उलयतले. त्याच प्रमाणे आमी शॉर्ट फिल्म दवरिल्ली आसा. एक शॉर्ट फिल्म प्रोग्राम चालू जावपाक पयलीं आसतलो, ती फक्त 6 मिनटांची आसा. आनी एक मदीं मदीं मागीर कथा आसतली, त्यानंतर पोयट्री आसतली जी अटल बिहारी वाजपेयीची जी उलोवणें ताचेर आदारीत कितें ना कितें तरी पोयट्री आसतली. त्याच प्रमाणे मागीर लास्टाक एंडिंगाक एक अर्द वराची एक शॉर्ट फिल्म आसा. सो ती आमी दाखयतले. आनी मदल्या काळान आमी भारतीय जनता पार्टीन रांगोळी कॉम्पिटिशन आमी दवरिल्ले कडेन आसा. सो तितून भितर एक 10 आमी आमचे आर्टिस्ट जे आसात ते अटल बिहारी वाजपेयीचे पोर्ट्रेट जे आसा ताजें सादरीकरण करतले आनी ते कॉम्पिटिशनाक लागून आमी तांकां स्विकारतले. सो ह्या कॉम्पिटिशनाक लागून, रांगोळी कॉम्पिटिशनाक लागून पयले प्रायज 10,000, दुसरे प्रायज 7,000 आनी तिसरे प्रायज 5,000 आनी बाकीचे 7 जे पार्टिसिपंट आसतले तांकां लागून आमी मानधन एक 2-2 हजाराचे आमी दितले. त्याच प्रमाणे अटल बिहारी वाजपेयीचे जे पोर्ट्रेट, त्यानंतर बाकीचे तांचे काम, कार्यशील जे कितें आसतले ते आमी थंय डिस्प्ले केल्ले वतले. आमी आख्ख्या पुराय जनते कडेन, सावथ गोवाच्या, मडगांवच्या, सालसेतीच्या सगळ्या जनते कडेन आमी मागता की सगळ्यांनी त्या संमेलनाक येवचे आनी अटल बिहारी वाजपेयी भशेन जे तांची संकल्पना आशिल्ली 2047च्या विकसीत भारत करपाक लागून ती कितें आशिल्ली, म्हणजे एक विजनरी लिडर कसो आशिल्लो ताजें व्याख्यान जें आसा तें त्या दिसाक सगळ्यांक कळटलें. आनी सगळ्यांनी जाता तितलें युवा पिढी कडेन आमी आव्हान करता की युवा पिढीन येवन स्वर्गीय आनी पद्म भारतरत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीचे विचार कितें आशिल्ले आनी भारत देश एकजूट रावपाक लागून कितें आशिल्लें तें येवन तांच्यांनी
पळोवचें आनी आमचो जो हें आसा ह्या प्रोग्रामाचो ह्या इव्हेंटाचो ह्या संमेलनाचो स्विकार करचो.